बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, प्राचीत काल जावन आसा देवाची कृपा आनी काकूत अनुभवपाचो काल. व्हडे कुशालकायेन रात जागरण करून शांत मनान देवा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवन वाखाणून आमी दिनवासून सारली. पातोक सोडून बापाची सुबाम बेसावां आमकां फावो जालीं. फादर रेगन आनी फादर पिटर आमच्या याज्ञीक भावांच्या शिकोवणे वरवीं आमकां जायती समजोणी मेवली. आमी सगळीं अदीक भावार्थान वाडूंक देवा बापाचे कृपेन आनी गोठायेन भरून काळजीदारपणान सगल्या वायट ताळण्याचेर जैत व्हरूंक होच आमचे रात जागणेचो फळ जावंक आमचे आवडे ह्या मिसा भेटेन बापाक उबारुया. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाक आमी आर्गां दिवया. पयले सुवातेर आमी आखी रात जागरणान सारल्या आनी दुसऱ्याच्या बऱ्या पासत न्हय पूण आमच्याच कुटुंबा पासत हो सॅक्रिफीस केला. आनी आमच्या चिखलेच्या फिरगोजे पासत आमचें कुटुंब बरें, आमी बरीं, फिरगोस बरी जातली आनी हे दिनवास आमी दिवया. तेच भाशेन जायत्या कारणाक लागून घोड आमी चुकल्या. ह्या वेळार तुमी पळयतात त्या आल्तारा मुखार ते तिरपांटे आसात. ते आयज आख्ख्या आमच्या जागरणेच्या वेळार जावन ते आमच्या बाराबर आसात. ते खुणयता जें कितें आमी लोकांक पिंजलां वो लोकांन म्हाका पिंजयलां. इफ एनीबडी हॅज टोन मी वो आय हॅव टोन समबडी अपार्ट. मोगाक लागून, जायत्या कारणाक लागून आनी असले कोरणेंत आमी भाग घेतला देखून आमी माफी मागुया. दर एकल्यान आमी हो लेस कातरला आनी त्याच निमतान कितल्या जाणांक हांवें कातरून उडयलां, उतरांनी, कोरण्यांनी, थापटांनी, मुठींनी. हे आमी मनांत हाडुया आनी बोगसणें मागपाक देवाची कृपाय मागुया. दोळे धांपुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चलून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सांग वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच वर मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आयचे मीस आमी सगल्या चिखलेच्या कुटुंबा पासत भेटयता. तुमी सगळीं हांगा आसात जी कोण पावोंक ना आनी भोव करून आमचे कडेन कुटुंबान जी कोण मरोन सोल्ल्यान देवाच्या गोपांत आसात, आमच्या लागीं नात, ह्या सगल्यांक आमी आयज मिसांत उबारता. आनी मीस सगल्या जिव्या मेल्ल्या पासत कुटुंबा पासत हांगा आसा आनी ना तांचे पासतूय आमी भेटयता. प्रार्थुया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानोक आमी शकना, पूण तूं काकलूत देखून आमची काळजां राख आनी तुजे कुशेची नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्त तो खरो देव, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेरेमीस प्रवोद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलाय. म्हाका सगळें गमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा, तांच्यो मांडण्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडलाय. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरता तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजितात तें हांव नकलो जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशाचे प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पोरयान आनीक उगडास उरचो न्हय, असली तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मुनसुबी करताय. काळजा मनाचो तूं थाव घेताय. तर ह्या लोकांचो सूत घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी, कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातांत सोडलां. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. आनेकदां म्हणुया. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हजे पाटीक लागलोल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निवार. ना जाल्यार शिवां भाशेन कोणी म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके करतलो, तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. काळजान हांव प्रामाणीक आनी निरपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी सर्वेस्परा. तूं मनाचो आनी काळजाचो थाव घेताय, तर पातक्यांच्या नोश्ट्यापणाचो नाश कर आनी प्रामाणीक मनशाक थीर करून दवर, नितीवंत देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. देव म्हजो धाल, तो म्हजी राखण करता. प्रामाणीक काळजाच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हणल्यार नितीवंत मुनसुबीदार. रोकडोच ताचो राग चडना. सगळ्या वेळार तो भें दाखयता. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गाराक उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआं परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिशिक्त. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिशिक्त गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिशिक्त दाविदाचे संस्थेंतलो आनी दाविदाच्या बेतलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार परोम यादनिकां आनी फारिझेवां चडशीं परतून गेले आनी ताका म्हणलें, तुमी ताका कित्याक हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिझेवांनी ताका जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिझेवांतल्या कोणें तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा? पूण हो लोक शास्त्राची वळख नासलोलो, पाड पडलोलो.
तांच्या मदें निकोदेम आसलो. जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाच्या पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची म्हणसुबी करता जायत. ताणें म्हणलें, तूंय बी गालिलेकार? चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गालिलियांतलो उपजो ना. ते आपआपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, एक धाकटोसो दुस्फोट जाला हांगा की जेजू अभिशिक्त न्हू. जायत्या जाणांन मानलो तो अभिशिक्त, दॅट ही इज अनॉयंटेड. पूण जायत्या जाणांक मानूंक अवघड जालें. कोणाक अवघड जालें? जे फारिजेव बी आसलेले जाणार तांकां अवघड जालें. कित्याक तांकां खंयच बरयल्लें मेळोंक ना. अमके संस्थितावन अमक्या घोटरांतल्यान अमके जाग्यातावन हो मनीस अभिशिक्त येतलो म्हणून. द अनॉयंटेड had to come only through certain kind of a way. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमचो घराबो केन्ना चिंती नाकात कांय बरें तुमच्या घरांतल्यान येवचें ना म्हणून. देर वील बी समथींग ऑलवेज वीच विल कमींग समथींग गूड एंड मार्वलस फ्रॉम युअर फॅमिलीज. कितें तरी बरें सदांच तुमच्या कुटुंबांतल्यान येतलेंच आनी येवंक जाय. हो आमचो विस्वास. हें जें कितें आमी हांगा नियाळ केलां, जें कितें तिरपाटें केलां म्हूण आमी घडये दुखी आसता सांव, पूण थंय सोंपना ही काणी. आमी सगळीं परतून आमच्यान एक करूंक जाता. आमी तर एकठांय रावलीं, कोणाच्यान आमचेर आड वचोंक जायना. आनी ती अभिशिक्त म्हणटा ती तुमी. यू ऑल आर द अनॉयंटेड फ्रॉम युअर डे ऑफ बॅप्टिजम. बावतिजमा दिसा सावन तुमकां मागलेलीं आसात. फकत आमी मातशें भियेतांव आनी आमी बळ घेना. वी आर नॉट रेडी टू टेक करेज, टू टेक सम रिस्क. पूण घेयात आनी आमकां कळटलें जेजू कितलो मोबायल तो, हाव गूड ही इज. आमी तर जेजूक अलाव करिना, ताका तर सोयेक दिना. ती आमी मागलेली आमी तशीच उरतलीं. एज फॉर मी एंड माय हाऊस होल्ड I choose to serve God. आयज तेंच मानून घेयात. जेजू तर हांगा आल्तारार येतलो कुडयान रोगतान. तो परतून ते जे कितें सोयत्यो ताणें सोंसल्या, ताका खांब्याक घालून मार घातला, त्याच गायांनी तो तुमकां पेकयतलो. लेट अस बिलीव. सत मानुया आनी खरेंच तें जातलें. आतां आमी कितें कोत्तले तें आमी तुमकां सांगतात. आतां भेटोवच्या वेळार पयलीं आमी भारताची मागणी करतले. ती भारताची मागणी घातल्या उपरांत आमी आमच्या देवाक आमची काळजान मनां उबारतले. पूण ह्या मिसाचे भेटेन खुशाल जावं या. दुख्याचो वेळ न्हय तो. जायतीं जाणां आमी जायते घडये चिंतला जायत आनी शेकी आमी म्हणटा आसतलीं आमी कितलीं पातकी. पातकाचेर चड लक्ष घालिनाका. तुज्यान दुसऱ्याचो आनी देवाचो मोग करूंक जाता की ना हाचेर लक्ष घाल. डोंट फोकस ऑन युअर सीन सो मच, बट फोकस ऑन वेदर यू कॅन लव गॉड एंड लव नेबर ऑर नॉट, एंड वॉट शॅल आय डू नाव टू लव. ना जाल्यार पातकाचेरूच वयता फोकस. रोडटात. आमी रोडोंक जाय म्हूण जेजू मरोंक ना. आमी खुशाल आसूंक जाय म्हूण मेला. हीच कृपा. जेन्ना जेजू परतून ह्या आल्तारार मरतलो, परतून आपणाचे कूड आनी रगत आमकां दितलो, होच ताचो आवंडो. तूं आनी हांव खुशाल रावपाक, सो दॅट वी मे बी हॅप्पी. ही कृपा आमी मागुया. आनी आतां आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. उबी रावया. आमच्या याज्ञीक बाबा फादर रेगन आनी फादर पिटर ब्रिटो, तशेंच आमच्या पाद्र विगार फादर बॉलबॅक्स
आनी पातकूर फादर पिटर देवाची शिकवण पोरशे दिताना भावात्तान ते वाडूंक आनी आपल्या हाताकाल आसलेले पोरशेक जेजूच्या उत्तम नमुने ते जावूंक पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. हें रात जागरण घडोवन हाडूंक भावुरतोल्यांचेर आनी केरीत पोणीत आमच्या तरणाट्याचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. ती जेजूच्या मोगान वाडून समाजांत कालचेदार फुडारी जावूंक पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. आमच्या चिखले फिरगोजेच्या समेस्त कुटुंबांनी स्वर्गीय राजाचे वाटे वेल्यान आमची पावलां मारूंक वावरूंक आमचें जिवीत बदलून कुर्बेचें जिवीत जेवूंक आमकां फावो जाता त्या सोयगाचो उपयोग करूंक आनी ह्या काळांत आमकां देवाची कृपा फावो जावूंक पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. मोगळा बापा, ही थोडी मागणी आमी तुज्या पांयां सोशी दवरल्यान ती मानून घे म्हूण आमी मागता. तेच परी हेचे तिरपाटे आमच्या जिविताचे आमी एक खुणेंतल्यान आमी आतां एक खुणा कशी करतले तेवूय तूं मानून घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं बसूया. आतां आमी जायतो नियाळ केला न्हू. देवाचें गोर आमची कूड आनी तो हांगा रावंक सोदता. ताका जाय तें निवळ केल्लेलें आनी आमचें कुटुंबांनी तो रावंक सोदता. आनी आमचें जिवीत आनी आमचें कुटुंब हाची कुणा कशी आमकां कळ्ळ्या की बाबा वय आमी पिंजलोलीं आसात मानून घेतलां आनी आमी हांगा पांयां सरशीं दवरलां आल्तारार. आतां हे फिरगोजेचो गवळी जें कितें पिंजलोलीं आमी आसात ते तो परतून बांदतलो. तेन्ना आमी गायन गायतले हांव गवळी कितलो बरो. हो आमचो गवळी, हो तुमचो गवळी. फादर बॉलमॅक्स ते बांदतलो. ते बांदता तेन्ना तुमकां दर एकल्याक जे भाशेन तुमी पिंजलोलीं आसात ते तो एक कोणेंतल्यान देवा लागीं बांदून आमी तें एक ऑफर्ट्री म्हूण आमचें दान म्हूण उबारतल्या. आनी त्या उपरांत मागीर यादनीक हांगा हो खुरीस आसा ते जेजूचे कुडीक ते रेवडायतलो, ते गुटलायतलो दाखोवन दिवपाक जेजू हीच ती आमी तुजी कूड फापसलोली आसा ती न द बॉडी वीच इज टोर्न अपार्ट. जी कूड आमी त्या विडियोन पळयला तुका फापशिल्ल्या आमी तेच भाशेन आसात. वी आर ऑल्सो टोर्न. आनी ही कूड जेजूच्या गुदार्थ कुडींत आमी मिसळ जातल्या. वी वील बी जॉयनींग द मिस्टिकल बॉडी ऑफ जिजस. सांगून जेजू तुजे कुडीच्या रोगतांतल्यान आमकां पेकूय. आनी कुणा आतां आमी करतल्या. आमी गायन गावया गवळी कितलो बरो. आनी जेन्ना फादर बॉलमॅक्स तुमचो पदवीगार कुर्साक हे लेस आनी लेसाचे कुडके आमी पिंजल्यात म्हूण ते गुटलायतलो तेन्ना आमी म्हजे हात घे म्हजे पांय घे हें गायन गायतलें हांव. ओगेपणान आमी आमचें जिवीत हांगा उबारुया. जेन्ना यादनीक भेटवणी करता तेन्ना हे भाशेन म्हणटा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मागीर आमी कितें म्हणटा, हें तुज्या हातांतलें बलिदान
आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सो तुमी म्हणटात आमी यादनीक कशें पयरचे लागीं मागता. वी आर रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज प्रे दॅट दीस ऑफरींग मे बी एक्सेप्टेबल टू गॉड. तुमी जें कितें हांगा आल्तारात दवरतात, जेन्ना फादरान आमी म्हणलां मेल्ल्या पासत आनी जीव आसात तुमच्या कुटुंबा पासत मागता तेन्ना आनी आतां ऑफर्टरी वेळार तुमी तुमची इंतेसांवां दवरतात. ही इंतेसांवां आमी उंडे आनी सोऱ्याच्या रुपान देवाक भेटयता मानून घे म्हणून, जावं ती कुशालकायेची जावं ती दुखेची. जाल्यार हे जेन्ना फादर तुमचो पाद्विकार बांदता तेन्ना ही तुमची मागणी आसा ती गुंतून दी, जावं ती कुशालकायेची वा जावं ती दुखीची. आनी मागीर हांव याद न्ही कसो मागतलो म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमच्या देवान मानून घेतल्या पुरो म्हूण मागात म्हूण हांव तुमच्या लागीं मागतलो. तुमी तो रिस्पॉन्स दिता तेन्ना खरेंच मागात, देवा मानून घे म्हणून. ह्याच निमतान आमी खुणां सुरू करुया.
Beethoven and गीत घेऊया. C38, page number 44. C38. उबी रावया. ह्या कुर्साक जे बांदलां ह्या आल्तारार हुंडोवान सोरो आसा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव कोणवाळ्या बापा, ही आमची दानां प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजेर विरुद्ध लोलयो आमच्यो निबोर कुश्यो दया करून तुका खालत्यो जाय शकोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात नाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मोनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान.
सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरो ना तसल्या वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुता भोगता सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया, तुज्या कुसानी पुनर्जीवन पडावणे, तुवा नामकां सोडे सोम्या, संस्काराच्या सोनोंदरा आची बापा, जेजूच्या मरणाचान पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा
फिलीप नेरे आमच्या गोंवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुणू जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आमचे चिकले जे कुटुंब आसात, जी हांगा हाजीर आसात, जी जियेतात आनी मरून गेल्यात तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती बागेन धर्मदुतान स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून मागणें शिकयलां. ह्या मागण्यान जायतीं काळजां गुंत्तात. ह्या मागणें आमच्या घरांनी आसूंक जाय, आमच्या देव मंदिरान चलोंक जाय. आनी हेंच की जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाचें घर, ज्या मागण्याचें घर तुमी चोरांच्यो बी धोली केल्यात. एज फॉर मी एन्ड माय हावज होल्ड आय वील प्रे एन्ड आय वील सर्व. हे म्हज्या घरान मागणें आसूं दी. आनी हेंच जेजू शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमच्या घरां ही आमची कूड, आमचो कुटूंब आमच्या जेजू कडेन सोयरी गतीन वाडोवया. सगलीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य मुखार, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायसाय आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां दाण्यान पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोरपांतल्यानी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. मास्क मातशें देंवयात, मातशे आसात आनी एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. तुजो म्हजो कुटूंब हाका बोजूंक सोदता ती. होच तो जेजू आपणाच्या रोगतान कितेंय तिरपाटे जाल्यात जाल्यार, कोणेच आमकां फापशिलीं जाल्यार, आमकां पिंजल्यान जाल्यार तोच आमकां पोतून गुंतता, आमच्या गाय पेकयता. ह्या जेजूच्या जेवणाक आयल्यान आनी आमचो चॉयस हो जेजू म्हणून मानून घेतल्यान ती आमी सगलीं सुभागी.
D13, page number 54. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेसू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांनी सुटों आनी आमच्या दिसपट्टे जिणेन तुका मानूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. भाव भयणीनो सगल्यांक तुमकां शाबासकी. आख्खी रातभर तुमी जागरण करून ही सकाळ पासून तुमी आजून जिवी आसात देखून
देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना आनी आमी आमचे गोराबे आयज ही रातभर देवाक उबारल्यात हो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या जण एकल्याच्या गोराब्यांचेर पडूं म्हण आमी मागता आनी खेरीत भाशेन आमचे काळजाचे खोलायेंतल्यान तावन दिनवास फादर रेगनाक खेरीत भाशेन जरूय म्हणलेलें हेज्या पयलीं केन्नाच ताणें नायट विजील करूंक ना आनी कंडक्टूय करूंक ना आयज आमचे पासत ही रातभर जागो रावन ताणें आमचे पासत तें देवाचें उतर बरे भाशेन आमकां आमच्या काळजान खोचयलां देखून ताचेर ताच्या गोराब्याचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी एक पावटी सगल्यांक तुमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक हे नायट विजील बरे भाशेन मांडावळीन ही मांडावळ सांबाळूंक सगळे ताणें जायते दीस ह्या दिसांनी जायते त्रास काडल्यात सगळे बरे भाशेन ही मांडावळ ताणें केली देखून हे आमच्या तरणाट्यांक खेरीत शाबासकी आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेरूय पडूं म्हण आमी मागता निमणें गीत करुया शेवटाक गीत घेवया E6 पेज नंबर 80 E6